नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. विकसित भारत संकल्प यात्रेविशीं देशभरातल्या घटकांबरोबर प्रधानमंत्र्यांनी साधलो व्हर्च्युअल संवाद. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरामात यात्रेक दाखयलो बावटो. ओमानाचे सुलतान हैथनाम बिन तारीक भारताच्या 3 दिसांच्या भेटेर राष्ट्रपती भवनात येवकार. प्रधानमंत्र्यांबरोबर जाली शिष्टमंडळीय चर्चा. दोनूय देशांमध्ये रणनीतीक संबंध घटमूट करपाचेर फुडाऱ्यांची सहमती. मुखेलमंत्र्यांचो स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाविशीं जाळवणदारांबरोबर संवाद. 2047 मेरेन विकसीत भारताबरोबर विकसीत गोंया खातीर सामाजीक डिजिटल येरादारीच्या मळार गोंयची प्रगती. मुखेलमंत्री उलयले. 1971च्या झुजांत पाकिस्तानी सेनेचेर भारताच्या सेनेन जोडिल्ल्या जैताचो आयज विजय दीस. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, केंद्रीय फुडारी मंत्र्यांनी झुजांत हुतात्मे आयिल्ल्या शूरवीरांक ओंपली आर्गां. आणि उर्जेच्या मळार कार्यक्षमते खातीर आशिल्ल्या स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स पुरस्कारांत गोंयाक दुसरी सुवात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी स्विकारलो पुरस्कार. भारत आणि इंग्लंडा मजगती एकोड्याक कसल्यावपी क्रिकेट खेळांत भारताचे बायलां पंगडान इंग्लंडाचेर जोडले 347 धांवड्यांनी जैत. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज विकसीत भारत संकल्प यात्रेविशीं देशभरातल्या घटकांबरोबर संवाद साधलो. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम ह्या राज्यांनी हे यात्रेक प्रधानमंत्र्यांनी बावटो दाखयलो. लावार्थी, केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार हेवूय प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या व्हर्च्युअल संवादात वांटेकार आशिल्ले. विकसीत भारत संकल्प यात्रेक प्रधानमंत्र्यांनी 15 नोव्हेंबराक झारखंडासावन बावटो दाखयल्लो. म्हयन्याभरात ही यात्रा 60,000 परस चड ग्रामपंचायतींनी भोंवल्या. 2.5 कोटी वयर लोक हे यात्रेक जोडल्यात. सरकाराच्या मुखेल महत्वाकांक्षी 20 येवजण्यांविशीं जागृताय आनी समाजांतल्या निमाण्या आनी दरेक गरजू घटकां मेरेन ह्यो येवजण्यो पावच्यो हे खातीर सरकारान ही यात्रा हातांत घेतल्या. विकसीत भारता खातीर शारांची भूमिका महत्वाची. ही यात्रा गांवांबरोबर 1,500 परस चड शारांनी पावल्या अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन अशा प्रकल्पाविशीं माहिती दिली. आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं. इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी. मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है. आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा. लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं. देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं. इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. आयुष्मान भारत, जन औषधी अशा सरकाराच्या येवजण्यांवरवीं लोकांचो वैजकी खर्च वाचता. कोविडाच्या काळात सरकारान वासिनीकरण तशेंच फुकट राशन पुरवणेची येवजण चालीक लावन यशस्वी केल्ली. आयज गांवांगांवांनी जनधन, स्वनिधी अशा येवजण्यांवरवीं बायलांचें अर्थीक सबलीकरण जाता. हाचे दाखले प्रधानमंत्र्यांनी उलोवपांत केले. जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी. हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई. ये हमारी ही सरकार है जिसने
कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। आज इनकम टैक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविधा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से ज्यादा उनके पैसे बचाने की है, बचत ज्यादा हो उनकी। अब तक शहरों के करोड़ों गरीब आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। ओमानाचे सुलतान हैथनाम बिन तारीक भारताचे 3 दिसाचे भेटेर आसात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओमानाचे सुलतान हांकां राष्ट्रपती भवनाचेर शाही येवकार दिलो। राष्ट्रपती भवनाचेर सुलतान हैथनाम हांकां सशस्त्र सलामी दिली। उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ओमानाचे सुलतान हांची दिल्लींत हैदराबाद हाऊसांत शिष्टमंडळीय चर्चा जाली। दोनूय देशाचे रणनीतीक संबंद अदीक घटमूट करपाचे नदरेन दोनूय फुडाऱ्यांची चर्चा जाली। भारत आनी ओमान हांचे मजगती अर्थीक मळार संबंद आनीक घटमूट जातले। ह्या दोनूय देशांमदी संबंधा खातीर हो इतिहासीक असो दीस। दोनूय देशांमदी आदी सावन अतूट संबंध आसात। दोनूय देश वैश्वीक पावंड्यार लागींच्यान ताळमेळ सादून फुडें सरतात अशें प्राथमीक वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या शिष्टमंडळीय बसकेंत केलें। भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाविशीं जाळवणदारां बरोबर संवाद साधलो। व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान ही संवादाची कार्यावळ ऑनलायन जाली। पीएम विश्वकर्मा येवजण, मेरा, युवा भारत आनी मुणकार कायदो अशा 4 विशयांचेर मुखेलमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र, पंचवांगडी आनी नगरसेवकां बरोबर संवाद साधलो। विकसीत भारत ॲट 2047 हे विशीं उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांत समाजीक मळार, डिजिटल मळार आनी येरादारी मळार जाल्ल्या मुळाव्या सुविधा विकासाचो उल्लेख केलो। हे वरवीं गोंय स्वयंपूर्णतेचे दिशेन पावलां मारता अशें मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांत समाजीक मळार, डिजिटल मळार आनी येरादारी मळार जाल्ल्या मुळाव्या सुविधा विकासाचो उल्लेख केलो। हे वरवीं गोंय स्वयंपूर्णतेचे दिशेन पावलां मारता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। विकसीत भारता बरोबर विकसीत स्वयंपूर्ण गोंय, स्वच्छ भारता बरोबर नितळ गोंय करपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला। देशाचो जो विकसीत भारत हो जावपाक जाय तो विकसीत भारत करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जाल्या। निश्चित रित्या माननीय मोदीजीचे स्वप्न विकसीत भारत 2047 हे आमी साकार करपाक शकतले। एक म्हणजे आमी सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे क्रिएट करपा खातीर यशस्वी जाले। हांवें हें म्हणटा आसतना मुद्दामून म्हणजे ह्युमन रिसोर्स जर क्रिएट जातलो आसत जाल्यार ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा। सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आसतना आमी पळयता की सोशली ज्यो गजाली गरज आसा, दिव्यांगा पासून फार्मरा पर्यंत, फिशरा पर्यंत त्यो सगळ्यो रेडी जाल्यो। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवांतल्यान आमी पावले आनी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरूय बी आमी तयार करपाक शकले। आनी म्हणून तर खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्णते वाटेंतल्यान वचपाक लागला। मुणकारी केसी तोडीक लावपा खातीर सरकारान मामलेदार आनी उपजिल्लो अधिकाऱ्यांक शेनवारा सुद्धा केसी हाताळूंक सांगल्यात। 3 म्हयने ही खासा मोहीम चलतली। निकालाक सुमार 3,500 केसी आसात। लोकांनी 114चो उतारो, मतदार कार्ड, लायट उदकाचें बिल, 1970 आदलो निवासी दाखलो अशे पुरावे दाखोवचे। 300 चौखण मीटर जमीन अर्जदाराच्या नांवार जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। एंडिंग ऑफ मुणकारियल एंड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, म्हणल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हे फक्त घर आपल्या नांवार आसा, ही जागा आपल्या नांवार जावंक ना। आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक ना आसल्यो। हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा
आनी 1,500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां. घरा आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनिकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें लायट किंवा उदक हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार. बायलां आनी युवा सबलीकरणा खातीर सरकार स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंगाक यत्न करता. ते खातीर हातान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो मुखेलमंत्र्यांनी उल्लेख केलो. 18 वेगवेगळ्या वेवसायांनी वावुरपी विश्वकर्मा खातीर प्रधानमंत्र्यांचे खासा विश्वकर्मा येवजणे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. मुखेलमंत्री रोजगार येवजण म्हळ्यार CMRY येवजणेचो सदळ केल्ल्या अटी विशीं मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत कालात 4 पिलर महत्वाचे सांगले. तितूर नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती ह्यो 3 ज्यो आसा हेतूंतल्यान स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हें तांकां महत्वाचें आसा. म्हणून तेंच्यांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च केली आनी ताच्या अंतर्गत 18 ट्रेड ज्यो आसा म्हणजे आमी जेका सातत्यात म्हणटा की स्किल्ड काम करताले तांकां कोणीच केन्नाच म्हणजे पुराय देशभर पळोवंक नाशिल्लें. कोण तरी चप्पल लावपी आसतलो, केंस कापपी आसतलो, आर्टिजन आसतलो, पाटले करपी आसतलो, भांगार करपी आसतलो, कोयते करपी आसतलो, अशे जे ट्रेडिशनली बिजनेस करपी आसतले ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आयडेंटिफिकेशन म्हणजे तांकां आमी आय कार्ड दिता. दुसरी गजाल तांकां आमी स्किलिंग करता आनी टूल किट दिता. तेंची ट्रेनिंग पयल्या फावटी आमच्या गोंयांत जवळपास हांव सगळ्या सरपंचांचें अभिनंदन करता. तुमी घेतलेल्या इनिशिएटिव्हा खातीर 20,000 पेक्षा चड PM विश्वकर्मा गोंयांत जॉईन जाले. तांकां आय कार्ड तेंचे आतां मेळटलें. फुडल्या म्हयन्यां पर्यंत तांकां टूल किटचे 15,000 रुपया तेंच्या एकाउंटाचेर येतले आनी ताज्या उपरांत तांकां डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वतीन तेंची ट्रेनिंग जी आसा ही ट्रेनिंग सुरवात जातली. अजुनूय बी कोण जे उरल्या फुलकार भितर येता, टेलर भितर येता, ब्युटिशियन भितर येता, ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत जॉईन करून घेवचे. इन फ्युचर 1 लाख रुपया पासून 3 लाख रुपया पर्यंत तांकां नॅशनलायज बँकेंतल्यान लोन मेळटलें कमीत कमी इंट्रस्टाचेर. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी करून घेवचे. उर्जेच्या मळार कार्यक्षमते खातीर आशिल्ले स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स पुरस्कारांत गोंयांत दुसरी सुवात जोडल्या. गोंयचे वतीन वीज मंत्री सुदेन ढवळीकर हांणी पुरस्कार घेतलो. उर्जा कार्यक्षमतेंत पयले सुवातेचेर आसाम आसा. दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी नवी दिल्लींत पुरस्कार वितरीत जाल्ले. वीज मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या पुरस्कारा विशीं म्हायती दिली. गोंयच्या इतिहासांत पयलेच खेप वीज खात्याक असो पुरस्कार फावो जाला अशें वीज मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंयची विजेची मागणी 650 मेगावॅट ते 800 मेगावॅट मेरेन वता. राज्यांत 2,850 कोटी रुपयाची वीज खात्याची उदरगतीची कामां चालू आसात. तातूंत नवी वीज उपकेंद्रां आनी भुंयारी वीज वाहिन्यो आनी ट्रान्सफॉर्मर घालपाच्या कामाचो आस्पाव आसा अशी माहिती वीज मंत्री ढवळीकर हांणी दिली. आज 2,850 कोटीची कामां हे कामां घेता आसतना तातूंत वेगवेगळे इश्यूज आमी घेतल्या. तातूंत आसा ST लायन अंडरग्राउंड, ओव्हरहेड मोठ्यो लायनी आसा त्यो कन्वर्शन आसा म्हणजे जुन्यो आसा ते काडून मोठ्यो घालप. त्या नंतर LT लायन आसा 33 kV 11 kV ST लायन आनी LT लायन आसा ती मेळत तशी जोडून खंय खंय ब्रिटल जाल्या ती काडून उडोवप. तातूंत ती परत वयर घालप आनी त्या भागांत शेतकार आसा स्पेशली म्युनिसिपालिटी एरिया, कोस्टल एरिया ह्या हितून अंडरग्राउंड करप हें काम आमी घेतलां. देन अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन आमी काम चालू केलां.
प्रत्येक विभागात ते करा. याशिवाय 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहेत थिवी, त्यानंतर 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहेत कोंडा, त्यानंतर 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहेत वेर्णा. या मोठे ट्रान्सफॉर्मर ते 40 कोटी 45 कोटीचे असतात ते आम्ही चालू केले आणि तातूंतल्यान कन्झर्वेशन कशें जावप, एफिशियन्सी कशी वाडटली हे पळयलें. 2071च्या झुजांत भारताच्या सेनेन पाकिस्तानाच्या सेनेचेर जोडिल्ल्या जैताच्या विजय दिसाचो आयज वर्सुकी दीस. भारतीय सेनेच्या शौर्याचें प्रतीक थारिल्ल्या ह्या दिसाक भारताचे वीर सेनेन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकांक शरणागती पत्करपाक लायली. दुसऱ्या महायुद्धा उपरांतची आतामेरेनची ही एखाद्या सेनेची सगळ्यांत मोठी शरणागती. पाकिस्तानी सेना भारताच्या सेनेक शरण आयली आनी पूर्व पाकिस्तान मुक्त जावन स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती जाली. ह्या दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, रक्षामंत्री राजनाथ सिंग, घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या झुजांत हुतात्म्या आयिल्ल्या वीर भारतीय सैनिकांक आर्गां ओंपल्यात आनी तांच्या साहसाचो उगडास काडला. रक्षामंत्री राजनाथ सिंग हांणी राष्ट्रीय राजधानीत राष्ट्रीय झुजां स्मारकाचेर फुलां ओंपून नमन करून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. निर्णायक जैत जोडपी ह्या वीर सैनिकांचे साहस आनी निस्वार्थ बलिदानाचो उगडास काडटना महानायकांचे कर्तव्यनिश्ठेक सलाम करपी संदेश ह्या फुडाऱ्यांनी ट्विटर ॲप्साचेर दिला. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संवसारांत आव्हानां, झुजां, अरिश्टांची आव्हानां आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणान भारताची अर्थवेवस्था नेटान प्रगती करता. फाटल्या 10 वर्सांत मोठें परिवर्तन जालां. अर्थवेवस्थेचो हो नेट असोच चालू उरतलो. 2047 मेरेन विकसीत भारत सिद्ध करूंक जाळवणदारांनी हातभार लावचो असो उलो वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी मारला. विकसशील राज्यांनी लॉजिस्टिक्स सोंपेपणा विशीं लिड्स अहवाल 2023चे प्रकाशन सुवाळ्यांत वाणिज्य मंत्री उलयताले. दिल्लींत भारत मंडपमांत ही कार्यावळ जाली. To making India a developed nation, to contribute our might to see the progress of India, so that by 2047 we can see a developed nation, a prosperous nation, caring nation, a nation that provides good quality of life for every single person living in India, every single child born in India. It's the 5th edition. Will significantly give us the pathway to further invigorize this sector, make it more, help it to contribute to a better sector in the days ahead. It has some very insightful information culled out of the various stakeholder engagement. कुशळताय विकास, तांकीची वाड, लॉजिस्टिक उदरगतीच्या मळार केंद्राच्या धोरणाकडेन सुसंगत अशी राज्याची भागीदारी, AI सारकेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचो वापर आनी हरित माध्यमांतल्यान स्थायित्व ह्या 4 गजालींचेर भर दिवपाचो उलो पियुष गोयल हांणी ह्या वेळार मारलो. Prime Minister Modi is doing to change the mindset of this country. And who could have imagined until 10 years ago that India would sport a conference venue like this, that we could do a G20 with the style with which we have done G20 at over 200 meetings in 60 locations across the country, showcasing India to the world, and very, very efficiently managed logistics of the entire G20 event. Effective G20s in terms of outcomes. Prime Minister Modi's leadership helped India come up with a document which was unparalleled in the history of G20, with over 112 outcomes and significant ideas for the future.
भारतान एकवटीत राष्ट्रसंघात परत एक फावट आतंकवादाविशीं खर भूमिका घेतल्या। आतंकवादाक पोसपी आणि अर्थपुरवण करतल्यांचे आड एकवटीत राष्ट्रसंघात प्रभावी आणि ठोस भूमिका घेवपाची गरज भारतान उक्तायल्या। अशा घटकांच्या आड एकवटीत राष्ट्रसंघात शून्य सहनशीलता बाळगुची असो उलो भारताच्यो एकवटीत राष्ट्रसंघावेल्यो स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज हांणी मारला। We have suffered immensely due to cross-border terrorism and violence carried out by terrorist groups using these illicit weapons smuggled across our borders, including now through the use of drones. It is therefore important that this Council exercises a zero tolerance to terror actors and their sponsors, their possession and misuse of small arms and light weapons. भारत आयज संवसारीक फुडारपण करता। अख्खो संवसार भारताकडेन मोठ्या आशेन पळयता। भारताची उदरगत जाल्यार संवसाराची उदरगत अशें आयज समीकरण जालां अशें माहिती आनी वितरवणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां। ते हिमाचल प्रदेशाच्या विलासपुरांत अभिनंदन सुवाळ्यांत उलयताले। काँग्रेसीच्या फटीच्या राजकारणाचेर मंत्री ठाकूर हांणी टिका केली। काँग्रेसीच्या खासदारांच्या आस्थापनांत 353 कोटीची बेहिशोबी रोख मालमत्ता सापडटा। हाचे वेल्यान काँग्रेसीच्या लुटीचो अदमास येता अशें मंत्री ठाकूर हे वेळार उलयले। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहाँ रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए 353 करोड़ रुपए एक के यहाँ मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई, बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ हो गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। अयोध्येत 22 जानेवारीक राम मंदिरात जावप आशिल्ल्या मुर्ती प्रतिष्ठापनेची नेटान तयारी चल्ल्या। देवळाचो पयलो मजलो सज्ज जाता तसो महोत्सवाची तयारी सुरू जाल्या। मानेस्तांक आमंत्रणां पावूंक लागल्यात जाल्यार पुलिसांनी गर्दी मतींत धरून येरादारी वेवस्थेचें वेवस्थापन सुरू केलां। येरादारीच्या बदलिल्ल्या मार्गाविशीं आतांसावनच लोकांक कल्पना दिवप सुरू जालां। अयोध्येचे IGP प्रवीण कुमार हांणी येरादारी वेवस्थेविशीं म्हायती दिली। यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य ये रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें सुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहें और किसी को असुविधा। फ्रांसाचे भारतातले राजदूत थियरी माथाव हांणी शिष्टमंडळा बरोबर घेवन काल CSIRच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था NIOक भेट दिली। ह्या वेळार तांचे बरोबर फ्रांसाचे भारतातले कॉन्सूल जनरल जीन मार्क सेरेशाल तशेंच भारतातल्या फ्रेंच संस्थेचे इमॅन्युएल लिब्रून डेमियन्स आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। NIOचे विभागीय मुखेली तांचे बरोबर बसकेंत वांटेकार जाले। भारत आनी फ्रांसा मजगती नील अर्थवेवस्था आनी जून 2025 वर्सा फ्रांसात जावपा आशिल्ल्या राष्ट्रीय सागरी परिशदे ही बसका आशिल्ली। भारत आनी फ्रांसा मजगती हिताच्या मळांनी आनी दर्या मळार द्विपक्षीय सहयोग घटमूट जावंक जाय अशें मत माथाव हांणी ह्या वेळार उक्तायलें आनी हे नजरेन दोनूय देशाच्या ह्या मळार वावुरपी संस्थां मदीं सहयोग आनी उपक्रम घडोवन हाडपाचे हे बसकेंत थारले। गोंय कला महाविद्यालयात जाल्ले कावी कलेविशीं कार्यशाळेक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा। कावी कलेचे जाणकार कलाकार सागर नाईक मुळे हांच्या मार्गदर्शनान आल्तिनोवेल्या गोंय कला महाविद्यालयात ही कार्यशाळा जाली। महाविद्यालयाचे 17 विद्यार्थी हे सप्तकभराचे कार्यशाळेत वांटेकार जाले। ह्या महाविद्यालयात आपूण शिकलो तेच संस्थेन आपल्या कावी कला कार्यशाळा घेवपाचो मान दिलो हाचो अभिमान दिसता। कावी कलेचो आस्पाव आता अभ्यासक्रमांतय जातलो। कावी कलेक आता मेळूंक लागिल्ले मान्यताये खातीर सागर मुळेन खोस उक्तायली। 19 डिसेंबरा सावन सागर मुळे मातयेच्या सांबाळा खातीर गोंयच्या गांवांगांवांनी जागृताय उपक्रम करपाचे आसात। मातयेन म्हाका खूब वयर काडला। आयज जें कितें म्हाका मेळ्ळा, आयज वळख मेळ्ळ्या जावं लोक वळखता म्हाका, आनी म्हाजें जें काम चल्लां तें मातयेक लागून चलता। आनी मातयेचो म्हाका इतको मोग आसा, त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की हांवें स्वता जावन
एक इनिशिएटीव घेतला की 19 डिसेंबर म्हणल्यार गोवा मुक्ती दिन ह्या दिसाच्यान हांव प्रत्येक फुडलो आयतार येतलो पळय न्ही आयताराचे एक अर्दवर मातयेक लागून दिवपाची म्हणून. आनी मातयेक लागून कित्याक काय म्हणल्यार हांव खूब फावटी अशें रस्त्यावेल्यान वयता रस्त्या सायडीन माती दिसता आसतना त्याच्या वांगडा प्लास्टिकूय खूब दिसता. सो ताका रिस्पॉन्सिबल नेचर न्ही पूण आमीच आसा. सो आमचो जो पयलीं तकलेन व्हरलो पळय कचरो तो पयलीं आमी निवळ करपाक जाय जाल्यारूच आमी सरावंडींग निवळ दवरतले. सो ताका लागून हांव प्रत्येक आयताराक एक अर्दवर हांव मातयेक दिवपाचें ठरयलां आनी हें हांव फूल म्हाजें लायफ टायम हांव करपाचें ठरयलां. आनी ताका मुहूर्त काडला हें गोवा मुक्ती दिनाचो 19 डिसेंबर कित्याक त्या दिसा गोंय मुक्ती जाल्लें. आनी अशें करून हांव गांवांनी वचून फिरोन काम करतलो. शहर आणि नगर नियोजन मंडळाची बसका काल मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या यजमानकेत जाली. बसकेक मंडळाचे वांगडी आमदार राजेश फळदेसाय, मुखेल शहर आणि नगर नियोजन राजेश नाईक, GCCIचे अध्यक्ष वांगडी श्रीनिवास धेंपो आणि हेर वांगडी वांटेकार आशिल्ले. शहर आणि नगर नियोजन खात्याचे कक्षेंत वेगवेगळ्या प्रकल्पाविशीं बसकेंत चर्चा जाली. राज्याचे उदरगत आणि स्थायित्वाचे नदरेन प्रकल्प चालीक लायतना पर्यावरण पूरक व्यवस्थेविशीं चर्चा बसकेंत जाली अशी माहिती राना उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष दिव्या राणे हांणी ट्विटर ॲप्सा वरवीं दिल्या. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आणि इंग्लंडा मजगती मुंबय जाल्ल्या एकोड्याकच लावपी क्रिकेट खेळांत भारताच्या बायलां पंगडान इंग्लंडाचेर 347 धांवड्यांनी मोठे जैत जोडले. ते आदी भारतान आपलो दुसरो डाव 6 गडे वगडावन 186 धांवड्यांचेर घोशीत केल्लो आनी जैता खातीर इंग्लंडाक एकूण 479 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. जाप दितना इंग्लंडाचो पंगड 131 धांवड्यां मेरेन पावंक शकलो. दीप्ती शर्मान भारता खातीर 4 गडे बाद केले. पयल्या डावांतय दीप्ती फकत 7 धांवड्यो दिवन 5 गडे बाद केले. भारतान पयल्या डावांत 428 धांवड्यो काडिल्ल्यो. गोंयांत कोविड दुयेंतीचो आंकडो परत वाडूंक लागला. फाटलो म्हयनोभर सक्रीय दुयेंतीचो आंकडो 1 ते 2 आशिल्लो. हो आंकडो वाडून परत 32 आंकड्याचेर पावला. गेल्या 24 वरांत नव्या 2 दुयेंतींची भर पडिल्ल्यान राज्यांत सक्रीय दुयेंतीचो आंकडो 20चेर पावलो. 2 दुयेंती बरे जाल्ल्याची नोंद. मात हे सगळे दुयेंती घरचे घरा विलगवासांत, कोणूच उपचारा खातीर इस्पितळांत ना. केंद्र सरकारान राज्यकडच्यान इस्पितळांतले तयारे विशीं अहवाल मागला. गोंय सरकार आपलो अहवाल केंद्राक फाल्यां मेरेन धाडटलो अशी माहिती थळाव्या भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. ते खातीर खाटांची उपलब्धता, टेस्टिंग किट, विलगवास कक्ष, तपासणी सुविधा, एंटीजन किट, RT-PCR किट आनी वखदां उपलब्धता हे विशीं इस्पितळांकडच्यान माहिती एकठांय करप चल्लां. पळोवयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.8 आनी उण्यांत उणें तापमान 22.1 इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. विकसीत भारत संकल्प यात्रेविशीं देशभरातल्या घटकांबरोबर प्रधानमंत्र्यांनी साधलो व्हर्च्युअल संवाद. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी मिझोरामात यात्रेक दाखयलो बावटो. ओमानाचे सुलतान हैतनाम बिन तारीक भारताच्या 3 दिसाच्या भेटेर राष्ट्रपती भवनात येवकार. प्रधानमंत्र्याबरोबर जाली शिष्टमंडळीय चर्चा. दोनूय देशांमध्ये रणनीतीक संबंध घटमूट करपाचेर फुडाऱ्यांची सहमती. मुखेलमंत्र्यांचो स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाविशीं जाळवणदारांबरोबर संवाद. 2047 मेरेन विकसीत भारताबरोबर विकसीत गोंया खातीर सामाजीक डिजिटल येरादारीच्या मळार गोंयची प्रगती मुखेलमंत्री उलयले. 1971च्या झुजांत पाकिस्तानी सेनेचेर भारताच्या सैन्यान जोडिल्ल्या जैताचो आयज विजय दीस. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, केंद्रीय फुडारी मंत्र्यांनी झुजांत हुतात्म्या आयिल्ल्या शूरवीरांक ओंपली आर्गां. उर्जेच्या मळार कार्यक्षमते खातीर आशिल्ल्या स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स पुरस्कारांत गोंयाक दुसरी सुवात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं स्विकारलो पुरस्कार. भारत आणि इंग्लंडा मजगती एकोड्याकच लावपी क्रिकेट खेळांत भारताच्या बायलां पंगडान इंग्लंडाचेर जोडले 347 धांवड्यांनी जैत.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.